ये असले सेम पाईप आमगेर सकल पंपाक असा ते कट करून लावया. लहान शीट मास्क लहान शीट म्हणजे गोवाचे मास्क लायलाय ते. सगळे जाण क्वेश्चन करता की प्रतिकागे टीव्ही घेऊन केन्ना वयतलो. फुल पॉवर सारखे तुल्यान शिमोट येता. हेजीत त्यान सायलाइट मोडलेली. हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात आणि तुमची चवथीची तयारी कशी चालल्या. माझी तर अजून तयारीच सोपाना. आणि हे पय आयज हांव काम करता ही नण्णी काडपाचे. कितली नण्णी आसा पय हांगासर पय. सो गायज, नण्णी काडच्या पयली हांव अप्लाय करतले सनस्क्रीन बिकॉज आयज खूप वत आसा आणि म्हाका चवथी कडले काळे जावपाक नाका. कोणाक जाय खातकुतलेची झाडा जाय. इपय आमगेर हा पय कितली खुजली है बाई, खुजली है बाई, खुजली है. कितें जाल्या ती गाडी. हे पय ह्या दीस काडटा भायर हेजो इग्निशन स्विच गेला आनी तो आनी गेल्या वाटेर आनी बंद पडोंक हा गाडी. मोये जावंक म्हाजे. हे पळयात कितें कंडिशन जाला आनी पापाचे परयेन सायड लायटी उडयल्या मोडून सगळ्यो. होय आता केन्ना जाता पळय ती गाडी. मेकॅनिक काय ना. राहुल, तेरी गणेश चतुर्थी की तैयारी हो गई? तू क्या क्या करेगा अभी गणेश चतुर्थी को? अभी ये मैंने घास फूस इधर से निकाल दिया है. कैसा लग रहा है तेरे को? सुंदर दिख रहा है? सही से निकाला है मैंने या कुछ गलत? हाँ. सो गाइस, आज मेरे साथ है मेरा दोस्त राहुल. राहुल, अभी तो हमारे घर पे गणेश चतुर्थी को आएगा मेरे. हम लोग अच्छे से ये करेंगे मेरे. बॉम्ब वगैरह फोड़ेंगे मेरे. और क्या क्या फोड़ेंगे? सुतली बॉम्ब. बस मज्जा. आणि कोणाक बी येऊंक जाय, खंयच्या भुरग्यांक बी जाल्यार आमकां येऊन जॉइन करू शकता नहीं रे. चलो, अभी राहुल जा रहा है. किधर जा रहा है राहुल? क्यों? साइकिल लेके आऊंगा. ओके, मैं आऊँ पीछे बैठ के साइकिल पे? नहीं. क्यों? क्योंकि इसमें बैठने की जगह ही नहीं. मैं खड़ी हो जाऊंगी पीछे. खड़े होने को कुछ है ही नहीं. ओ गॉड, क्या रे तेरा साइकिल. तो अभी राहुल जा रहा है अपने घर आणि हांव आता वेट करता अभिचो. लेट्स सी केन्ना येता तो. मागीर आमी भायर सरतली. हाजे पय नण्णी बी काडून जाल्लेली आसा. कितल्या तेंपान काडली न्हू भायर गाडी. आनी पय कसली धूळ भरल्या पळय ती. आतां सायड लायटी बीन सोमतेच चेंज करता गाडी. जे पळय कसले मार्क्स पडल्या पळय. पळय कसली करता पळय चकचकीत सारकी आयज. फूल पॉवर सारकी. आनी गायज ही गाडी जी आसा खबर आहा ही अरावंड 9 years old. आनी अशी दिसना पळय. आयज तुमकां वॉश करून दाखयता. ही गाडी वॉश केल्या काय कितली क्लीन दिसता पळय ती. एक स्क्रॅच ना हिका. हे पळय हे पाड पडलेले आनी सायड लायटी तोडलेल्यो खबर आहा. त्यो आपण नेव्यो घालता. पयल्यो ज्यो सायड लायटी आसल्यो त्यो बऱ्यो आसल्यो KTMच्यो. ह्यो साद्यो. सद्या ह्यो घालता आनी काम चलयता. इन्शुरन्स केलो हांवें. आतां पोल्युशन करपाक येयला. पोल्युशन करता आनी चल्लो घरा कडेन. ओके, आयज ही पावली बेडरूमान आमच्या. आता ही केन्ना भायर सरतली काय खबर ना. आता लास्ट हेजे मॉडिफिकेशन चालू करतात तेन्नाच पळोवपाची. आता ही चल्ली. आता आमी मातशी भायर भोंवन येता. कामां आहा, चवथीची कामां आसा ती करतात. सामान हाडूंक जाय तें हाडटा. आनी प्रतिकाची टीव्ही मागीर दिवया चवथ जाल्या काय. पळय आमी येयले आतां हालदोना. पळय काय बरें फिशींग करतात पळय. आंटी कितें नुस्तें धरला गे? वाव, कुल्ली धरल्या खंय. हा म्हापसा.
गॉड इज ग्रेट. ती कितें म्हणटा की आपणाक म्हणटा केन्नाच देव म्हणटा एम्प्टी हात धाडिना म्हणटा पळय. व्हेरी स्वीट. हय आयज पळय आमी खंयची गाडी घेवन येयल्या ती अप्रिलिया. हेजीच ती हांवें सायड लायट मोडलेली. हे पळय घातल्या आतां तेणे. आतां आमी येयल्या हाल्दोना सायडीक. मस्तीच वाऱ्याक कशी. खूब काम बी केलें न्हू. आतां घरा कडेन नडणी सुद्दां काडले. म्हाजे पाय बी सारके खूब दुखता. वाज येयलो सारको म्हाका. शे आतां हेका टोपी घालतात कितें खावपाक तरी वचपाचें अशें चिंतलां. यो म्हणी म्हापसा या म्हणून कितें तरी शॉपिंग करपाक. खूब आहा शॉपिंग करपाचें. माटोवचें सामान हें तें बारीक सारीक. तरी हांवें ताका कितें म्हटलें जाणा या नाका म्हणून. मागीर बेगीन घे बेगीन घे बेगीन घे करता. मागीर हांव विचारता कितें घेवंक जाय कितें ना तें. सारकें न्हू. गाइस वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आनी आयज हांवें म्हाजी अप्रिलिया काडल्या भायर पळय. आफ्टर 7 months. आफ्टर 7 months 6 to 7 months. आनी गाडी पळय कितली शायन जाता. सो गायज तुमकां हांव सांगूंक सोदता ही जी गाडी आसा खबर आहा अप्रिलिया SR 150 म्हाजी. ही 8.5 years टोटल 9 years ओल्ड आसा. आनी हांवें तिची बॉडी केन्नाच पेंट मारूंक ना. ओन्ली व्हील्स ते ब्लू कलर दिसता पळय तें आनी हे कार्बन फायबर डीप केला हांवें बस. आनी कांय ना. हे स्टॉक ओरिजिनल पॅनल्स. हांव तांकां सोदीत पॉलिश बिलीश मारून दवरता क्लीन सारकी. आनी बायक म्हाजी ऑलवेज क्लीन आसता. हांवें गाडयेक कस्टम हेडलायट केल्या आनी खूब कितें कितें. इंजिनान गाडी अपग्रेड आसा. 8 oversized ब्लॉक पिस्टन आहा. डबल कॉयल रोलर्स आसा. मागीर 5.5 mm कार्बोरेटर जेट आसा. खूब कितें कितें आसा. इरिडियम मागीर पावर कॉर्ड NGK स्पार्क प्लग खूब कितें कितें आहा गाडयेक. सो ह्या स्पेक्सान गाडी नंबर 1 बायक आहा म्हाजी SR 150 इन इंडिया. आनी येस आयज हाल्दोना येयला मातशे व्हिडियोज काडपाक. 5-15 मिनटाचो टायम मेळ्ळा म्हाका. आतां परत वचूंक जाय आनी घरा कडेन साफ सफाई करूंक जाय. सो गायज आमी पळय इतले वत आसून रेनकोट घालून आसा. कित्याक की हांगासर पडटा पावस आनी आयज माकडाचें लग्न कळ्ळें तुका. त्या खातीर आमी पळय आतां रेनकोट घातला. कितें जालें रे तो आनी मदींच येता न्हू. सो गायज म्हाका न्हू सगळे जाण क्वेश्चन करता की प्रतीकागेर टीव्ही घेवन केन्ना वयतलो. फर्स्ट क्वेश्चन. आनी हेजो आन्सर तुमकां दिवंक सोदता की म्हाजे घरान सणा परबो आसा. कित्यागेर तेज्या मम्मी ना डॅडी आका काकी कोण ना मावशी मावसो. सो गणपती सेलिब्रेट करपाक घराक साफ सफाई करपाक गणपती हाडपाक तेंगेर कोण ना. सो म्हाका सगळें करचें पडटा. प्लस म्हाका म्हाज्या घरा कडेन वचोन थंयसर तयारी करूंक जाय. म्हाका खूब आहा. आतां हांगाल्यान हांव प्रतीकागेर वयतलो. इट इज अरावंड 70 kilometers. 70 kilometers up, 70 kilometers down, 140 kilometers. जस्ट लायक गोईंग बेलगाम कर्नाटका. आनी म्हाकाय म्हाज्याय मनान खूब एक्सायटमेंट आसा की तेका व्हरोन हांव ती टीव्ही दितलो. तेज्या घरान रिएक्शन पळयतलो. पूण म्हाकाय म्हणून घरा कडेन सणा परब्यो आहा. घरा कडेन आमचे फेस्टिवल आसा. गणपती हांव साजरो करता जाल्यार गणपतीक हांव हांगासर जाता तितलो म्हाजो टायम दिवंक जाय. आतां कितें हांव टीव्ही तेका केन्नाय व्हरोन दिवं शकता. 10 दिसान न्हू 20 दिसान न्हू 5 दिसान केन्नाय दिवं शकता. पूण गणपती आमचो जो आसता तो वार्षिक एकदां येता. आनी असल्या टायमार हांव गणपती सोडून म्हाजे घराच्यो कितें म्हणटा ते रिस्पॉन्सिबिलिटी सोडून हांव इतले पयस वचूंक शकना. सो हेतून हांव तुमचे जे कोणी म्हाका मेसेजी केल्या खबर आसा केन्ना वयतलो जाल्यार हांव व्हेरी सून वयपाचो आसा. गणपती आमचो बुडयलो काय हांव सोमतो दुसरे दिसा टीव्ही घेवन वयपाचो आहा. मेन म्हणटा ते पावसाचे मातशे लफडे. कित्याक पावसूय येता. पावसान मागीर भिजली टीव्ही जाल्यार पिड्यार जातली टीव्ही. कोणाचे घामा कश्टाची टीव्ही ती. सो तें मातशें एक प्रॉब्लम. व्हेरी सून म्हाका आनीक 2-3 कामां आहा. म्हाका एक वापयक आनी एक फॅमिली कडेन वयपाचें आसा. तिकाय खंय तरी एक जाणटी आहा तिचे म्हाका कोणी डिटेल्स धाडलेली आसा. तेकाय घरा कडेन खंय कसली तरी प्रॉब्लम आसा. ते प्रॉब्लम म्हाका बारीक बारीक सॉल्व करूंक जाय. आनी शिवोले म्हाका परत वचोंक जाय. मीन वायल म्हाका हांगासर आतां चवथी कडेन घे म्हणून कामां आसा घरा कडेन. सो दोज हू कमेंट मी की बाबा प्रतीकागेर केन्ना वयतलो जाल्यार गायज प्लीज तुमी मातशें अंडरस्टँड करा म्हाजें सिच्युएशन.
तुमच्या घरान तरी घे म्हणून लोक असा कामां करपाक. आवय आसा, मम्मी डॅडी, कजन्स आसा, आमगेर कोणूच ना. हांव एकुलतो एक आनी अंकिता चेडू भुरगे ते आमी कामां करतात. सो गायज तुमकां हांव कितें तरी सांगूंक सोदता. धरले दाखय पळय नुस्तें धरला का आंटीन म्हाका पळोवंक जाय. पण आंटीन आमच्या पळय काय बरें नुस्तें धरलें. स्वताच युट्यूबार घालताय येस पळय काय बरें नुस्तें धरला. कितें म्हणटा आंटी हेका? खोरसाणो. वाव 2 हातची खोरसाणी. पळय काय बरें धरलें आंटीन. हांगासर आल्दोना फुल पावर सारखे. आणि कितें म्हणटा ते ही जी बायक हांव आतां घेवन पावता अप्रिलिया खबर आहा. माझे इमोशन्स विथ द बायक इज नेक्स्ट लेवल. सांगू शकना. माझे मेमरीज आसा 9 इयर्साचे माझे मेमरीज आसा. हांव जेन्ना अंकिताक वळखा नासलो पासून तेन्नासून ती गाडी म्हाजे कडेन आसा आनी हितून सॉलिड सारखे मेमरीज आसा. म्हाजे भयणीक घेवन भोंवतालो हांव गाडयेन, जावं म्हाजे फ्रेंडा वांगडा भोंवप, जावं खूब आनी हे गाडयेन म्हाजें खूब नांव केल्लेलें आसा. हितून हांवें खूब इव्हेंट्स केल्लेले आसा, खूब कितें कितें आसा. सो हितून एक अलग म्हाजें कितें म्हणटा ते हे गाडी पयले न्हू काय डायरेक्ट म्हाजें नांव जाणात लोक, बाबा ही अमक्याची गाडी आहा म्हणून अशी. सो एवरीवेर नॉट ओन्ली इन गोवा पूण गोंया भायर पासून गाडी म्हाजी सारकी लोक वळखतात. आनी कितें म्हणटा ते गाडयेचे अटॅचमेंट खबर आसा ते चेड्यांकूच खबर आसता, चेडवांक खबर आसना. थोड्यांक आसता थोड्यांक ना. पूण म्हाजे कितें म्हणटा तो मोग गाडये कडेन सारको अलगूच लेवलाचो. सो गायज हांव कितें सांगत जाणाय तुमी प्लीज म्हाज्या खातीर तरी ती एरोक्स आहा ती एका चलोवनी आनी म्हाका अप्रिलिया चलोवपाक जाय. ही आसात न्हू हरशीं म्हणून. पळय रील काडटा पळय तेजी. एका सांगात तुमी की म्हाका अप्रिलिया चलोवपाक दी म्हणून. 8 years ओल्ड हांवें ही गाडी 8 years बॅक हांवें मॉडिफाय केल्लेली. त्या टायमार म्हाजो हो लेवल मॉडिफिकेशनाचो. जस्ट इमॅजीन जेन्ना हांव एरोक्स मॉडिफाय करतलो इन 2024 ती कशी आसतली पळय ती पळय. तू माझ्या मॉडिफिकेशना बद्दल कितें सांगूंक सोदता? इतली बरी मॉडिफाय आहा खबर आहा ही बायक सांगूच शकना. पळय तुमकां दाखयता. हे हेजे 2 दोळे, हे हेजे नाक आनी हे हितूंतल्यान शिमूट येता. हितूंतल्यान कशी शिमूट येता पळय शिमूट व्हांवता. कितें नाकाल्ले पचकयता. काम धंदो ना न्हू तुका आनी 12 मार्चच्या शिवाय आनी तुका काय काम धंदो ना न्हू. चाडीक तुका चित्राक बी घेवन वचांक काय नाल्यार कितें करताय? कपाल करताय इलेक्ट्रीक ना. मागीर हांवें थोडीच म्हटलं CNG इलेक्ट्रीक बस. मागीर आतां हांव डेली म्हापसा वयतलें आतां बसीन बसोन. इलेक्ट्रीक बशी अशें तुज्या असल्या अनंताच्या बाळूक घेवन वचोंक मेळना ना. डबल असता त्याचे फीस 2 लाख असता. 2 लाख तिकेट 2 लाख 15 रुपया. 15 रुपयान केन्ना कोण बसीन इलेक्ट्रीक बसीन वचोंक मेळटा? काय बरी दिसता पळय जीप म्हाका बी घेवन दी. गू खा हे पळय हेतूंतल्यान खंय शिमोट येता काय? हें शिमोट खंय कितें म्हणटले आतां हांव ते देवा शिट फिल्टराचे पायपाक क्रॅक पडला. खंय फिल्टराचे पायप? हे असले सेम पायप आमगेर सकयल पंपाक आसा. ते कट करून लावया. सांगतला तुका आतां. हय रे एक काम करूया. तुझे मेकअप तू तोंडाक लायता पळय ते भायर मारया. ते म्हारग पडले ना. त्या परस हांव हेचे वयता फ्रेंडागेर आनी हे घेता शेण ते काडया तोंडाक तुजे शेण. अरे शेणाचे आनी हेजे कितें कनेक्शन? एका हेजे पायप लावया मरे पंपाचे. बीत लागचे ना डायरेक्ट नाका. आता माझी स्किन पळय काय बरी जाली. आता म्हाका मेकअपाची बी गरज ना. हांवें आतां ते मास्क ल्हान शीट मास्क ल्हान पळय. शीट म्हणजे गुवाचे मास्क लायलाय ते. गुवाचे मास्क ल्हान तेच तुका सांगता न्हू. हे लाय म्हणून आमचे कितें ते
शेण लाय शेण टेन्शन ना. आता आणि तू कित्याक फारयता तर माझी मास्का तू गुवाहाटीत मास्क फारयलाय फारयता मास्क हांव मास्क फारयता कित्याक तेका शेण लावन तुका दोसोन जाय कितें पचकयलय शेणाचे मास्क तू लायताय मरे चोरून हय किरकिर. तुमका खबर आहे एका सांगित न्हू बाबा हे मास्क लायले न्हू काय मातशी स्किन ब्राईट जाता मातशे गोरे जाता म्हटल्या पुरो कितें हा जाल्यार हय हय आड 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 करता आपुणूय लायता कितें आमकां आतां कामां आहा चवथीची साफ सफाई आनी कितें कितें. तू फुडें या म्हणे मरे फुडें कित्याक आत्ता मरे तू म्हटल्या फुडें या म्हणून फटयताय रे. चल देवय गाडी बसता. भायर गेलो आनी च्या पियाना अशें जावं शकना न्हू. पळयात सांगा पळया हे खंयचें लोकेशन तें कॉमेंट करून सांगा आतां. आनी पळय उमा रेसिंग परफॉर्मन्स फिल्टर एरॉक्साक घालपाक पळय मोटो प्लॅनेट 3199 मोटो प्लॅनेट उमा रेसिंग. आनी येस हे पळय हेतूनय ह्या बॉक्सानूय आसा. आतां म्हाका RCBचे सस्पेन्शन्स हाडूंक जाय. RCB DB4 इफ एनीबडी नोज हांव म्हाका खंयसर ते चीप रेटीन गावतले RCB DB4 जाल्यार म्हाका सांगात. आनी डिस्प्ले टीबी हांवें ऑलरेडी हाडल्या. बाकीचे हांवें क्विक शिफ्टर्स आनी कितें कितें बाकीचे कितें कितें नाकाल्ले कितें आहा तें सगळें हाडलेलें आसा. CVT हांवें ऑलरेडी अपग्रेड केल्या. बेल्ट हांवें ऑलरेडी अपग्रेड केल्या. CDI हांवें ट्यून केल्लो आसा. मागीर म्हाका पेंट जॉब जाय आनी बाकीचे बारीक बारीक कितें कितें आहा तें करून गाडी रेडी. मागीर चला आतां हांव साफ सफाई करपाक चल्लो. लेट्स स्टार्ट विथ मायक्रोफायबर क्लॉथ. टाडा फाटल्यान पळयात आयज अप्रिलिया ना. आयज फाटल्यान आसा यामाची एरॉक्स 155 येस. आनी तेज्यो CVT कवर्स आसा पळय CVTs आहा रोलर्स आहा मागीर कितें म्हणटा ते खूब कितें कितें आहा भितर ते चेंज केला हांवें. म्हणजे परफॉर्मन्स अपग्रेड केल्लो आसा CVTचे. बरो हाय इम्पोर्टेड इंडोनेशिया इम्पोर्टेड CVTs आहा भितर बारीक बारीक कितें आहा ते स्टेज 1 रिमॅप आहा ती गाडी आतां. आनी तेजो ECU हांवें रिमॅप केल्लो आसा कॅलिब्रेट केल्लो आसा. मीन वायल चवथ जावनी मागीर पेंटिंगेक उडोवया गाडी. फूल पावर दाखयता मागीर 2024 एडिशन एरॉक्स ओन्ली वन इन इंडिया. आनी येस वेरी सून आमी वयपाची आसा TV घेवन प्रतीकागेर. पूण सद्या ना कित्याक फाल्यां आमगेर घरान गणपती येता. गणपती येयलो काय मागीर गणपती एकटो सोडून काय आमी दुसरे कडेन वचो शेकाना रायट न्हू. आनी येस शिवोले आमी ते आई कडेन पासून परत वयतली हेल्प करपाक तिका न्हू. आमी तेका प्रॉमीस केला चवथ जाली काय पयलो हांव तुजे कडेन आसतलो म्हणून. सो येस हांव वयतलो. आनी म्हाका तेणी सांगलें येता आसतना नाल्ल घेवन यो म्हणून आपणाक भाजयेन घालपाक. वालीची न्हू ती भाजी वालीची भाजी खावपाक आवडटा खंय तिका. आनी तेतून हें घालचें पडटा न्हू नाल्ल चुनाचे करतात न्हू थोडी. सो तिका वयता आसतना नाल्लूय घालया. आनी या थँक्यू सो मच. म्हाका खूब जाणांनी हेल्प केल्लो आसा. इट मिन्स अ लॉट. आनी देवा सारके तुमी जे म्हाका इतले सपोर्ट करता खबर आयच्या डेटीन कोण कोणाचो ना इतली गॅरंटी कोण कोणाचो ना. पूण तुमी जे म्हाजे भाव भयण म्हाजे विडियोज पळयता आनी म्हाजे कडेन फुडें सरता म्हाका हेल्प करपाक म्हाका इतलें बरें दिसता. आनी थँक्यू सो मच. आनी अशेंच आयज आमी वयताली आमकां वयता आसतना खूब आमचे सबस्क्रायबर मेळ्ळे. आमी बरे फोटोज काडले वांगडा सेल्फीज काडले न्हू. इट फिल्स रियली गूड. आनी येस कितें आसता जाणा थोड्यांची पर्सनल लायफ आसता. केन्ना कोण बॉयफ्रेंडा वांगडा बाबा भायर सरलो आनी अचानक मेळ्ळो आमी जाल्यार आमच्या वांगडा फोटो काडटात जाल्यार हॅलो करता पूण ब्लॉगान घालूंक मेळना कित्याक घरा कडेन फटींग सावन आसतात न्हू. ना रे डॅडी आयज हांव ट्युशनाक वयता. ना रे डॅडी आयज हांव पिक्चराक वयता फ्रेंडा वांगडा खंयच्या चेडवा वांगडा. पूण वयतात केन्ना शोना वांगडा बॉयफ्रेंडा वांगडा. मागीर ते भानगड्यो अश्यो जाता सेल्फी काडलेले घालूंक मेळना व्हिडियो काडूंक मेळना न्हू असलेलो फुडें. आनी येस एक तुमकां क्यूट व्हिडियो शेअर करूंक सोदता. म्हाजी एक फॅमिली आसा यूट्यूब फॅमिली शिवोलची.
आणि ती न्हू तेंच्यांनी म्हाका एक व्हिडिओ धाडला, ती सगळी फॅमिली हॉलान बसतात, जोच्या टायमार हॉलान बसतात आनी आमचे व्लॉग टीव्हीर घालून पळयता. म्हाका इतले हॅपिनस फील दिसता जाणा, इतले बरें फील जालें जाणा ती व्हिडिओ पळोवन तुमकां सांगूं शकना की म्हाजे घरांतले सगळे ईच अँड एवरी मेंबर म्हाजे व्हिडिओज पळयता म्हणून. इट फील्स रियली गूड. आनी हेच चेडूं जे कोणागेर आमचे व्हिडिओज प्ले जाता खबर आहा, हेच चेडवान म्हाका ती आई जी शिवोलची आसा खबर आहा तेजो लोकेशन धाडलेलो. आनी ते बाबडे आपणाची मोटरसायकल घेवन आपणाची वाटेन त्या वाटेन असो कॅमेरा धरून अशी व्हिडिओ काडून तेणी म्हाका दाखयला पळय, हे आमच्या आईचें घर म्हणून, वच थंयसर आनी तिका मेळ. इट फील्स रियली ग्रेट यू नो की अशी आमची लवींग कॅरींग फॅमिली आसा ती फुडें सरोन आमकां हेल्प करता. तेका बाबड्याक कसलीच गरज नासली हेल्प करपाची, पूण ते भायर सरले, तेणी म्हाका वाटेचो व्हिडिओ करून धाडलो बाबा अमक्या जाग्यार म्हणून. म्हाका खबर नासलें न्हू. आनी काय बरी क्यूट सारकी घरांत बसून व्हिडिओ पळयता, म्हाका इतलें बरें दिसलें. आनी थँक्यू सो मच. पळयात ही आतां व्हिडिओ कशी आहा पळय ती घालून दाखयता तुमकां. आनी ह्या खातीर हांवें व्हिडिओ घालून. सो येस गायज, तुमच्या सपोर्टा खातीर आयज फायनली आमी शिवोले वचून. सो गायज, पयली न्हू व्हिडिओ कितली क्यूट आसा ती. थँक्यू सो मच. म्हाका इतलें बरें दिसलें की तुमी इतलो म्हाका मोग करता. सनिका सांगेलकर ते चेडवाचें नांव. आनी तेणी म्हाका खूब हेल्प केल्लेली आसा ते जाणटे आईगेर पावपा खातीर. आनी म्हाका तेणी सांगला, तूं नॅक्स्ट टायम येयलो काय आपणाक सांगा, आपूण तुका आमाडे दवरता सासवां करपाक. येस, सासव करपाक म्हाका खूब आवडटा. सासव आमाड्याचे सासवां म्हाका खूब आवडटा. आतां बाय चान्स हांव तर सनिका तुमगेर तर येयलो गणपतीक जाल्यार म्हाका बाबा ते जाय खावपाक. आतां तुवें म्हाका सांगला म्हाका जाय म्हणजे जाय न्हू. फुडें आनी हो जो व्लॉग आहा आमचो खबर आहा, तोय बीन मम्मी डॅडी वांगडा शेअर कर टीव्हीर घालांनी. तेंचो आशिर्वाद आसा म्हाज्या वांगडा न्हू. थँक्यू सो मच. आनी काका काकी तुमी तर म्हाजी व्हिडिओज पळयता जाल्यार गॉड ब्लेस यू बोथ. तुमकां खूब आयुश्य मेळो. आनी येस, मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओन. चॅनलाक लायक करा, सबस्क्रायब करा, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे असतात पळय ते. मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओन. टिल दॅन गूड बाय. आमचे फूल गणेश चतुर्थी सिरीज येवपाचें आसा. स्टे ट्यून. बाय बाय.